मोगाचनो कार्मेलीत मेळांत शाश्वीत आंगवण्यो करच्या आमच्या सौजन भावांच्या संतोषान भाग घेवंक सांगत मेळ्ळ्या तुमकां सोमेस्तांक बागी सांज मागता. शेंबुरांनी वर्सांत हांव आपणाची भयण आवय आनी शारोतीन म्हूण ओलावन आंकवार साहिबिनीच्या गोपांत वागयल्या आविलाची सान तेरेस खुर्साचो सान जुआंव जेजूचे ल्हान फूल सान तेरेस आनी सबार सांत आनी संतीण जावन फुलुल्या. ध्यान आनी मागण्याच्या हातारा संगी सर्गी राजाच्या वैभवाचो परमोळ तिच्या वड्डीतान विस्तारायिल्ल्या. ह्या कार्मेल म्हळ्यार सोबीत मोळ्यांत शाश्वीत वावर करूंक उमेदीन तीर निर्धार घेवच्या ह्या आमच्या भावांची वळख तुमचे मुखार दवरूंक व्हड अभिमान पावता. तांची वळख अशी जावन आसा. सा फाउस्तिना कोवाल्स्काचो भाव प्रणय पिरेरा, मानेस्त फिलिप पिरेरा आनी मानेस्तीन आंजेलिना पिरेरा हांचो दुसरो पूत सा बोस्तेवाक समर्पिल्ल्या पेर्मनूर फिर्गजिसो. ताचो भाव प्रज्वल पिरेरा जावन आसा. सा जुआ मरी वियानिसो भाव ऑलविन डिसोजा, मानेस्त आंतोन डिसोजा आनी मानेस्तीन आलिस डिसोजा हांचो दुसरो पूत अपोस्तल सा थॉमसाक समर्पिल्ल्या निर्कांड फिर्गजिसो. ताचो भाव अजय डिसोजा जावन आसा. दैवीक काकुळतीचो भाव एल्स्टन मोंतेरो, मानेस्त एलियास मोंतेरो आनी मानेस्तीन लिली मोंतेरो हांचो तिसरो पूत बागेवन कुर्साक समर्पिल्ल्या एलियार पदा फिर्गजिसो. ताचे भाव जॉय नेल्सन मोंतेरो आनी रॉयस्टन मोंतेरो जावन आसात. इमानुएलाचो भाव स्टीन जॉर्ज येमार, मानेस्त MG रॉबर्ट आनी मानेस्तीन जॉस्पिन रॉड्रिक्स हांचो पूत सांत आंतोनीक समर्पिल्ल्या कोडगू जिल्ल्याच्या शुंटिकोपा फिर्गजिसो. ताची भयण रेजिना लिजो जावन आसा. बागेवंत आंकवार मुरयेचो भाव लॉय जॅक्सन क्रास्ता, मानेस्त मार्सेल क्रास्ता आनी मानेस्तीन लुसी क्रास्ता हांचो दुसरो पूत बाळमोरयेक समर्पिल्ल्या बलजोडी फिर्गजिसो. ताचो भाव जॉय क्रास्ता जावन आसा. पवित्र आत्म्याचो भाव हिलरी बोर्तोल रॉड्रिगस, मानेस्त बोर्तोल रॉड्रिगस आनी मानेस्तीन रोजी रॉड्रिगस हांचो दुसरो पूत नित्यादार साहिबिनीक समर्पिल्ल्या उत्तर कन्नड जिल्ल्याच्या होसाड फिर्गजिसो. ताचो भाव सोलोमन रॉड्रिगस जावन आसा. हे आमचे भाव कार्मेलीत वर्दीन सुमार 9 वर्सां जियोन आनी आपल्या सगळ्या फुडल्या जिविताक हिस्स वाट दादोसकायेची म्हूण समजून आज शाश्वीत आंगवण करचे मरिफात देव प्रजे मुखार आमी जेजूचे सावराडी म्हूण भास दितात. देखून ह्या पवित्र वेळार आपल्या आवय बापाय संगी आनी याजकी मणियारा संगी ते बलिदानाचे वेदीची मेटां काडटना आमचो उल्हास आमी परगट करया आनी उबी रावून सोम्याक आमचे मदें येवकार मागया. तशेंच तुमच्या गुमानाक ह्या लितुरीच्या संभ्रमा वेळार भक्त सांबाळचे खातीर आमी न मेळिल्ल्या फोटोग्राफरा शिवाय हेर कोणायकी तस्विरो काडूंक अवकाश ना. सांगाता ह्या लितुरीची पवित्रकाय सांबाळच्याक तुमची मोबायल फोनां बंद दवरा.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. धार्मीक जिणी जेजू क्रिस्ताच्या जिणे आनी शिकवण्याचे रोमलेली आसून देवा बापान पवित्र आत्म्याद्वारे पवित्र सभेक दिल्ले वर्तें तेणे म्हणटा पापा सा जुआंव पावल दुसरो विता कॉन्सक्राता म्हणल्या आपल्या अपोस्तोलीक पत्रांत निस्कळपण, दुबळिकाय आनी विधेयपण म्हणल्या आंगवण्या मरिफात एक धार्मीक जेजू क्रिस्ताची जिणी ह्या संवसारी परगट करता. एका रितीन सांगचे तर धार्मीक जिणी पवित्र सभेची उंचाय आनी ग्रेस्तकाय. जितलो चड संख्यो धार्मिकांचो तितली क्रियाळ आनी कार्यात्मक पवित्र सभा. विविध वेळांनी विविध गरजांक देवाच्या उल्याक स्पंदन करून तिच्या मिसावाक समर्पिल्ल्या सबार धार्मीक मेळा पैकी एक प्राचीन, अपूर्व आनी विशिश्ट मेळ जावन आसा कार्मेलाचो. हो मेळ जावन आसा एक आकर्शीत प्रकाश म्हणटा पापा फ्रांसीस. सुमार 9 वर्सां आदीं ह्या प्रकाशाक आकर्शीत जाल्ले आमचे हे स्वभाव त्याच प्रकाशांतय आज पिसोळी जावंक आशेतात. जशें एक पिसोळें उजवाडाच्या धावांत आपणाकच खाली करता तशेंच देवाच्या मोगान ताची ल्हानश्यो मोगाची बलयो जावंक ते मुखार सरल्यात. देखून जेजूच्या ल्हान फुलाच्या उतरांच्या प्रेरणान तांणी विंचलोलो ध्येय जावन आसा ताच्या मोगाची बली जावंक. मागया आज तांचे पासून संवसारी जिवीत सांडून कुटुंबाचो सांगात त्याग करून मोग मुझे आपोवणे म्हूण समजून घेवन मोगूच जावन आसच्या देवा संगी एकवटूंक ते भायर सरल्यात. तांच्या मागण्याच्या आनी अपोस्तोलीक वावरांत देव तांकां तिरासन दिवन दी म्हूण आनी शाश्वत आंगवण्याच्या बांदांत तांच्या जिणयेचो शेवट जावन आसच्या देवा संगी निरंतर जिवन भावार्थान तीर, बळवशान संतोश भरीत आनी मोगाच्या वावरान सुटसुटीत जावन शांतीपणाच्या वाटेन ते सोमकून दीत म्हूण जावन दी आमचे मागणे. भावा भयणीनो, इलोसो वेळ ओगेपणान सारून आमच्याच अंतस्कोणाची आमी चवकशी करुया आनी सगळे आमच्या चुकींचे देवा कडसून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपतवेदार देवा आनी तुमकां मामा भयणो मुसलमान संस्था मनाची चिंतनांत दसरो वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. ह्या पासून बेगीन सांगात करी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां मामा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पोतवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Krishna
देवा आमच्या बापा, ह्या तुझ्या पुता सोवे पवित्र स्नानाचें देणें तुवें भोव फळां बरीत केलें आनी तांची काळजां जेजूचो अदीक लागशिल्लो पाटलाव करच्या उदार ओत्रेकांनी बोल्ली. तर शुभ वर्तमानाचे सुपूर्णायेच्या मार्गार थांबोन आसतना चलूंक तांकां बळ दी. अशें तांच्या मोटवाशी जिविता वरवीं तुज्या सगळ्या भुरग्यांची पवित्रताय वाडय आनी तुजें राज विस्तारूंक तांची उमेद सोडय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. होसेया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांव तिका बुलोवन बुलोवन एका अरण्यान व्हरतलो आनी तिचे कडेन मोवाळ्यान उलयतलो. हांव तुका सस्नांक म्हजी पतीन करून घेतलो. निश्कपटपणाच्या आनी नितीवंतपणाच्या, दयाळपणाच्या आनी दृढ मोगाच्या बांदांनी तुका म्हजी करून घेतलो. वय विस्वासपणान हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो. तेदवा सर्वेस्पराक तूं वळखूंक पावतली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Berbiang
din ai lo te perce Paulo to tanci Hariye garce Abrahamaची संतती Zutmo somniaci vorbi gata Mojataro kagri ullasta Mozutmo somniaci vorbi gata Mojataro kagri ullasta ಎರಡನೆಯ ವಾಚನ ಸಂತ ಯೋವಾನನು ಬರೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಪತ್ರದಿಂದ ವಾಚನ. ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸೋಣ. ಪ್ರೀತಿ ದೇವರಿಂದ ಉಗಮವಾದುದು. ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ದೇವರ ಮಗನು, ಅವನು ದೇವರನ್ನು ಬಲ್ಲವನು. ಪ್ರೀತಿಸದವನು ದೇವರನ್ನು ಬಲ್ಲವನಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿ. ತಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಪುತ್ರನ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಜ್ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಹೀಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು: ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಿವಾರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಜಗುಣ ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಲೇಬೇಕು. ದೇವರನ್ನು ಯಾರೂ ಎಂದೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದರಿಂದಲೇ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಸಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಪಿತನು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನನ್ನು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕನನ್ನಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಯೇಸುವೇ ದೇವರ ಪುತ್ರನೆಂದು ಯಾವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೋ ಅವನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ವಾಕ್ಯ. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. सर्वेस्po तुमचे सवे असो, तुमचे सवे असो. सांजवाव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया.
ते वेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केलो तसो हांवें तुमचो मोग केलो. म्हज्या मोगांत तुमी रावो जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळ, ताच्या मोगांत हांव आसां. तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर हे सकट तुमचे लागीं हांव उलयलां. होच म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांव तुमकां फरमायतां ते तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता तें कळीत ना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विसरून काडूंक ना, हांवें तुमकां विसरून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ उरचें तसलें फळ दीस जाय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागतात तें सर तो तुमकां दितलो. तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. होच म्हजो उपादेश. देवाचे उतार हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. आतां तरपे तसो मेस्त्री शाश्वीत आंगवण्यो करूंक आसच्या भावांक तांच्या नांवान फुडें आपयता आनी प्रांताच्या वडिलां मुखार प्रस्तूत करता. वडिलान विचारलेल्या सवालांक उमेदवार जोगती जाप दितस. आमी सकणांनी उबे रावन सोम्याक दिनवासुया म्हणल्या गिताचो श्लोक गावचो. Those who are to make their solemn profession, please come forward. Brother Pranay Pereira of Saint Faustina Kowalska. Brother Alvin D'Souza of Saint John Marie Vianney. Brother Elston Montero of the Divine Mercy. Brother Stin George M.R. of the Emmanuel. Brother Lloyd Jackson Crasta of the Blessed Virgin Mary. Brother Hilary Bortol Rodriguez of the Holy Spirit. My dear brothers, what do you ask of God and of His holy church? सर आमी आतां उबे रावन सोम्याक दिन वाचुया म्हणलें गीत गावया. आमी सोमेस्तांनी बसचे. आयच्या वचपांचेर धार्मीक आपोवण्याचेर आनी समर्पणाचेर नियाळ करूंक प्रांतीय वडील आतां आमकां आदार दितले. मोगाच्या भावा भयणीनो, व्हडे खुशालकायेन आमी हांगा सगळीं जमा जाल्या. हे आमचे सो भाव आयज आपल्यो आंगवण्यो करतात.
शाश्वत आंगवण्यो. आनी तांणी हो विशय काडला, टू बी लिटल विक्टिम्स ऑफ लव, देवाक मोगाची बोली जावंक. ही उतरां बाळका जेजूच्या तेरेजाची, फ्रॉम द रायटिंग्स ऑफ सेंट तेरेज. येता त्या वर्सा 2025 तिका भागिवंत म्हूण परगटल्यार 100 वर्सां बत्तात. म्हणटच ही लागशिल्ली तयारी आमी सगळे कार्मेलीत करून आसा. पूण तिच्या पयलें जेजूच एक बोली जालो. हें बोगोर बोगोर एके चिटींत आमकां मेळटा, एका पत्रांत, नव्या करारांत, हेब्रेवांचें पत्र. थंय हो बरयणार जेजू विशीं अशें बरयता, परम याज्ञीक वर्साच्या वर्सा आपलें न्हूय तें रगत घेवन गाभाऱ्यांत प्रवेश करता. अशें क्रिस्ताक आपली भेटोवणी बोगोर बोगोर करची गरज ना. ताणें एक पावटी आपली बोली देवाक समर्पिली. तो हेरां परस याज्ञिका सारको न्हूय. ताका पयले सुवातेर आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत पोरजेच्या पातकां खातीर दिसान दीस योद भेटोवंक गरज ना. कारण हें ताणें आपणाचोच योद्न करून, आपणाचीच बोली करून एकेच पावटी करून काडलें. म्हणटच ह्या पत्रांत बोगोर बोगोर हीं उतरां आमकां मेळटात. बोली, आपलोच योद्न. जेजूचीच देख घेवन बाळका जेजूचें भागिवंत तेरेज आपली बोली देवाक समर्पूंक, अर्पूंक आवंडेता. तिच्या मोन्ना आदीं 2 वर्सां आदीं तिणें एक बरें सोबीत मागणें बरयलें वो घडलें, एक्ट ऑफ द ऑब्लेशन टू द मर्सिफूल लव, जुनाचे 9. तो दीस पवित्र त्रित्वेची परब आसली. त्या दिसा हें मागणें, लांब मागणें तें ती घडटा. आनी ह्या मागण्यांत हीं उतरां आमकां मेळटात. In order to live in an act of perfect love, I offer myself as a victim of Holocaust to your merciful love. हांव म्हजीच बोली देवाक भेटयतां. तिचें जिवीत आमकां आकर्शीत करता. इट्स व्हेरी अट्रॅक्टीव. पूण कार्मेलीत भागिवंता मदें आनी एक नमुनो आमकां मेळटा. खुर्साची तेरेजा बेनेडिक्ता, तिका आमी एडिथ स्टायन ह्या नांवान आमी वळखता. ती कार्मेलीत. तिच्या जिविताची कथा, हर लायफ स्टोरी मन भुलोवपाची, व्हेरी अट्रॅक्टीव, व्हेरी इन्स्पायरींग. घोडेक तुमकां कळीत आसा ती जुदेव. शी वॉज ज्युईश बाय बर्थ. आनी जायतीं घोडितां आसात तिच्या जिवितांत ज्या वरवीं ती जेजूक भेट्टा. शी कम्स क्लोज टू जिजस. थोड्याच उतरांनी ती हांव तुमचे मुखार दवरतां. ती एक पावटी एके इगोजेन भितर सरता आनी थंय कसलोच सेवादोर नासलो. देर वॉज नो सर्वीस. आनी एक ओस्तोरी, एकूच ओस्तोरी बाजार कितें करताली ती, आपलें बॅग घेवन त्या इगोजेन भितर सरता आनी ओगेपणी मागणें करता. दीस इन्सिडंट टच्ड एडिथ स्टायन. तिचेर बरोच प्रभाव पडलो. कित्याक सिनागोगांनी असलें मागणें ना, ओगेपणाचें एकोडें मागणें ना, समुदायीक मागणें, एवरीबडी टुगेदर. ही एकूच बायल बाजारान गेल्ली पळय तेन्ना इल्लोसो वेळ मागणें सारूंक इगोजेन भितर सरली. ओगेपणान मागणें केलें आनी गेली. पूण हो प्रभाव तिचेर पडलो. ती एक व्हड तत्वगिन्यानी, अ बीग फिलॉसॉफर. आनी तिका एक इश्ट आसलो, तोय फिलॉसॉफर, तत्वगिन्यानी, क्रिस्तांव पूण कातोलीक न्हय. थोड्या वर्सां आदीं
तो आनी तिची बायल अस्तोरी दोगांय क्रिस्तांव जाल्लीं. तो अकस्मात मरता, ही डायज. थोड्या दिसां उपरांत ती ताच्या पोतिणीक भेट करूंक येवजिता आनी आपल्या मनान चिंताली, आतां ही अस्तोरी सारकी उचांबळ जाल्या आतली. शी मस्ट बी कंप्लिटली डिस्टर्ब्ड अँड ब्रोकन. शी हॅज लॉस्ट अ हजबंड. तिका हांव कशी समाधान करतली. पूण जेन्ना हे अस्तोरीक ती भेट कोत्ता, ही अस्तोरी शांत थंड आसली. निकतेंच हांवें सांगलेलें, ती दोगांय क्रिस्तांव जाल्लीं आनी तांच्या क्रिस्ती भावार्थाक लागून हे अस्तोरेक, ह्या अदृश्टाक फुडो करूंक शक्ती मेळ्ळी. दीस इन्सिडंट टच्ड एडिथ स्टायन. आनी ह्या विशीं एडिथ स्टायन बरयता, दिस वॉज माय फर्स्ट एनकावंटर विथ द क्रॉस. खुर्साची भेट म्हजी पयलेच पावट हांगा जाली. आनी एक तिका इश्टी नासली. एक पावटी तिच्या घरा भेट करूंक ती गेली, पूण तांकां भायर सरूंक आसलें. आनी आपलो वेळ सारूंक ती एक पुस्तक वाचूंक लागता. हें पुस्तक आविलाच्या भागीवंत तेरेजाचें जिविताचें पुस्तक, बूक ऑफ अ लायफ. तातूंत 40 आवेसवर 40 चॅप्टर्स आसात. पूण वाचूंक लागली तेन्ना आनी तो बूक, तें पुस्तक ती सोकला दवरिना, कावर टू कावर सगळें आख्खें पुस्तक ती वाचता. आनी पुस्तक वाचून जातूच ही उतरां म्हणटा, दीस इज द ट्रूथ. हें जावन आसा सत. आनी थोड्या वर्सां उपरांत पवित्र स्नान घेता, बावतिज्म घेता आनी क्रिस्तांव जाता. आनी थोड्या वर्सां उपरांत भितरल्या माद्रीच्या कॉवेंतान भितर सरता, जर्मनी देशांत. ती जुदेव. आनी तेन्ना मागीर हिटलर सगळ्या जुदेवांक सोदून तांकां तो मारून उडयता. म्हणटच ही भिरांत आसली. म्हणटो सिस्टरांनी एडिथ स्टायनाक जर्मनी थावन हॉलँडाक धाडली. थंय बोंद मोठांत ती जिवंक लागली. आनी ह्या मोठान जियेत आसतना तिणें आनी एक कार्मेलीत भागीवंताचेर अभ्यास केलो. शी बिगॅन स्टडींग द रायटिंग्स ऑफ सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस, खुर्साचो सांजुआंव. हें तिचें आखरेचें पुस्तक. हर लास्ट बूक इज अ स्टडी ऑन द रायटिंग्स ऑफ सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस. आनी हें टायटल ह्या बुकाचें शिएन्सिया क्रुचिस, खुर्साची शिकोण. तिचें नांवूय हेंच खुणायता, तेरेजा. आविलाच्या भागीवंत तेरेजाचें नांव ती घेता क्रिस्तांव जाल्या उपरांत. बेनेडिक्टा म्हणजे आशिर्वाद केल्ली, आशिर्वादीत केल्ली. ब्लेस्ड बाय द क्रॉस. Teresa blessed by the cross. ऑगस्टाच्या दुसरेर 1942 ती हॉलँडांत ह्या तांच्या मोठाच्या कपेलांत मागणें करून आसली. तेन्ना सैनीक आयले हिटलराचे. तिका आनी तिचे भयणीक, रोजा तिचें नांव, दोगांय थंय आसलीं. दोगांयकूय धरून तांणी व्हेलीं. ही सामकी कांपली, भियेली रोजा. पूण तेरेजा वॉज करेजियस. आनी एकामेकाक ती बुजवण दिवंक लागली. आनी तेरेजा एडिथ स्टायन आपल्या भयणीक रोजाक अशें म्हणटा, सिस्टर कम, वी आर गोईंग टू डाय फॉर आवर पीपल. ये रोजा, आमच्या लोकां खातीर आमी आमचो जीव दिवया. ऑगस्टाचे 9 म्हणजे 7 दिसां उपरांत दोगांयनी आउस्टविच कॅम्पांत गॅस चेंबरान आपलो जीव दिलो. सगळ्या जुदेवां खातीर, पूण खेरीत भाशेन तांणी आपलो जीव, आपलें जिवीत देवाक, जेजूक भेटयलें. पापसाहेब जुआंव पावलो दुसऱ्यान ओयतुंबराचे 11 1998 तिका भागीवंत म्हूण पाचारली आनी मार्तीर म्हूण तिका मान दिलो. शी वॉज गिवन द टायटल ऑफ मार्टर. तिचींच उतरां, एडिथ स्टायनाचीं उतरां. वन कॅन लर्न द सायन्स ऑफ द क्रॉस बाय फिलींग द क्रॉस इन वन्स पर्सन. खुर्साचो खरो अर्थ आमच्या जिवितांत खुरीस वेंगोवनूच आमकां थावो जाता. वी कॅन अंडरस्टँड द मिनींग ऑफ द क्रॉस ओन्ली बाय एम्ब्रेसींग इट. काय बरें जिवीत, आपलें आख्खें जिवीत
तिणें देवाक भेटयलें आनी शेवटाक बोली कशी आपलें जिवीत सगल्या खातीर भेटयलें. जोरी तर आमी ताचे भाशेन तिचे भाशेन आनी तिचे वन चड जेजू भाशेन, कित्याक जेजूनूय आपलो जीव दुसऱ्यांक बोली कशी आपलो जीव दुसऱ्यांक दिलो. आमचें जिवीत देवाक समोरपूंक आमी सोदता जाल्यार एक गरजेचें, आमकांच आमी पाठ करूंक गरजेचें. जेजूनूच हें आमकां शिकयलां. हें लुकाच्या शुभ वर्तमानांत कोणाक म्हजो पाठ लाव करची खुशी आसा जायत तांणी आपणाचेच खुशेची वाट सोडची. दर दिसा आपलो खुरीस व्हरचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. जोरी तर आमी आमकांच पाठ करिना, आमचें जिविताचें समर्पण आमी देवाक करूंक जायना. आमचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा कार्मेलितांक, दर एका संस्थेक तांचें कॉन्स्टिट्यूशन कायद्या पुस्तक आसा आनी थंय 2nd चॅप्टर 2रो आवेसवर ह्या कॉन्स्टिट्यूशनांत जावन आसा आंगवण्या वयर, एक आंगवण्या वयर. थंय बरी समजिकाय आंगवण म्हणल्यार कितें, ह्यो आंगवण्यो आमी कश्यो जियोवचे हें बरे भाशेन इस्कुटावन थंय आमकां दुसऱ्या आवेसवरांत मेळटा. पूण ह्यो 3 आंगवण्यो जातोच आनी ह्यो 4थो भाग थंय आसा, एवांजेलिकल सेल्फ डिनायल. शुभ वर्तमाना प्रमाणे आपणाकूच पाठ करचें. आमी म्हणूं येता हें पाठ करचें. सेल्फ डिनायल इज द फावंडेशन ऑफ ऑल द 3 वावज. ती जावन आसा बुनयाद. जरी तर आमी आमकांच पाठ करूंक जायना जाल्यार ही जावन आसा बुनयाद आंगवण्याची, जाल्यार आंगवण्यो आमच्यान जिवंक जायना. थोड्या वर्सां आदीं आमचो जनरल चॅप्टर ही जमात, आख्ख्या संस्थेची जमात, आनी तांणी हो आमकां दाखलो दिला, कॅरिझमॅटीक डेक्लरेशन. आयज आमी आमचें जिवीत कशें जिवंक जाय आयच्या समाजांत. एकूच पॅराग्राफ, एकूच आवेसवो तातूंतलो हांव वाचता. डिटॅचमेंट, मेकळेपण. One of the elements most emphasized in our tradition, beginning with Teresa of Jesus, Teresa of Avila, and John of the Cross, is detachment, which is absolutely necessary in order to become free and to be able to find our true wealth in God alone and to experience that God alone suffices. Detachment must be above all interior but also exterior. In a society oriented towards consumerism, even we religious are easily tempted to possess or use so many things and to always have new experiences. Without a radical detachment and sober lifestyle, it is not possible to live the contemplative community life. Prayer and comfortable living are incompatible. थोड्याच उतरांनी बरे भाशेन हो दाखलो आमकां सांगता कशे भाशेन हें मेकळेपण, जरी तर आमी चिटकून रावता वस्तूंक मनशांक, हें समर्पण आमचें देवाक, ह्यो आंगवण्यो आमच्यान जिवंक जायना. आंगवण्यो तांची एकाची समजणी हांव दिवंक वचना. तांचेर आमी जायतो नियाळ केला आनी ह्या 6 भावांनी लागशिल्ली तयारी केल्या. 1.5 म्हयनो सुमार लागशिल्ली तयारी केल्या, तांचेर अभ्यास केला, तांचेर नियाळ केला. पूण एकूच वस्त हांव म्हणूंक सोदतां, वावज आर नॉट एन एंड. आंगवण्यो शेवट न्हय. आंगवण्यो जावन आसा एक वाट, अ मिन्स. शेवट कितें? प्रमाणीकपण, पवित्रपण, होलिनेस. हें आपोवणें आमकां सगल्यांक देवान दिलां. जसो तुमचो बाप सोपूर्ण तशीं तुमी सुपूर्ण जायात. ह्यो आंगवण्यो आमी जियेता तेन्ना ओदीक आनी ओदीक सोपूर्ण बापा भाशेन सोपूर्ण आमी जाता. ती आंगवण्यो आमी जाणाव. निश्कळपण, दुबळीकाय आनी विधेयपण. हें आयज उतरांनी म्हणूंक सोंपें. हांव ब्रदर्स वील प्रनावन्स देयर वावज, प्रोफेस देयर वावज उतरांनी. पूण विस्वाशी रावंक, कोरण्यांनी तें दाखोवंक एकदम अवघड. इंग्लिशीन एक म्हणणी आसा, बेटर सेड देन डन. इजी टू से बट डिफिकल्ट टू प्रॅक्टीस. पूण इम्पॉसिबल न्हय, करूंकूच जायना न्हय. डिफिकल्ट, अवघड, पूण करूंक जाता देवाचे कृपेन. पवित्र पुस्तकांतलीं 2 उदाहरणां. आदल्या करारांतलें एक,
नव्या करारांतले येत. आदल्या करारांत अब्राहम कशे भाशेन तो देवाक वय म्हणटा, खंय वेतलो कितें करतलो कांयच समजणी नासली. तरी पूण देवाच्या उतराचेर पातयेवन तो पयशिल्या गांवांत वेता. तो आमचो भावार्थ्यांचो बापूय. नव्या करारांत मारिया ल्हानशें तरणाटें चेडूं, तिच्या मनान घडये जायतीं स्वप्नां आसलीं, जायत्यो येवजण्यो, सगल्यो कुशीक दवरून तिणें देवाक वय म्हळें. आनी न्हूच एक पावटी जेजूक तिणें आपल्या कुसव्यान घेवन संभोवलो. त्या वेळार तावन खुर्साच्या मुळी पासून सद्दां तिणें वय म्हळें. So today our brothers are professing their vows, but this yes has to continue till the end of your lives. त्याच पासून आमी आयज म्हणटा शाश्वत तरेन for their lifetime they are making this promise. थोडी भाग्यवंत पावलू जेजूच्या मोगान पेटलोलो आपोस्ल धर्मदूत, ताची थोडी उतरां म्हणटोच क्रिस्ताच्या मोगात हावन कोण आमकां तोडून काडीत. That strong should be your relationship with Jesus. आयज तुमी भास दितात, पूण ती भास वय हांव तुका विस्वाशी रावतलो ही भास तुमी आखरेक पासून पाळूंक जाय. तोच भाग्यवंत पावलो अशें म्हणटा, क्रिस्ताचो मोग म्हाका थार दिना. आयज तुमी हो क्रिस्ताचो मोग चाखला आनी त्याच पासून तुमी तुमचें जिवीत ताका भेटोवंक आयल्यात. हो मोग तुमकां हुस्कायता, तुमकां थार दिना. हो मोग तुमी दुसऱ्यांक वांटूंक जाय. जेन्ना जेजूचे लागशिल्ले शीस आमी जाता तेन्ना आमचें जिवीत आमी ओगडायना. वी डोंट वेस्ट आवर लायफ. जायते सॅक्रिफायस करूंक पडटा. आमच्यो वोंडावण्यो दमावूंक जाय. वी हॅव टू कीप आवर इमोशन्स, आवर फिलिंग्स अंडर कंट्रोल. पूण हें सगळें निर्फळ न्हय. इट इज नॉट अ वेस्ट. एक ग्रेस मनीस आसलो खंय आनी ताका एक भुरगो चेडो आसलो. एक फावटी तो ताका एका दुबळ्या गांवांत घेवन वेता दुबळीकाय पळोवंक. कित्याक जायते फावटी आमचे थंय आमचे लागीं जायत्यो वस्तू आसात, बट वी डोंट थँक गॉड देवान आमकां हें देणें फावो केल्ल्या खातीर. पूण तोच दुबळीकाय पळोवंक तो एका गांवांत ताका व्हरता आनी एक भोंवडी काडटा. आनी भोंवडी काडटोच तो ताचे लागीं विचारता, तुका कितें भोगलें? आनी भुरग्यान आत्वोच जबाब दिलो, डॅडी आमची अशी फकत एक पेटो आसा, पूण थंय कितलेच पेटे आसात. सो मेनी डॉग्स एंड एनिमल्स. आमच्या घरांत एक आर्टिफिशियल फावंटन जोर आसा, थंय व्हांवती न्हंय आसा, देर इज अ नॅचरल रिवर. आमचें एक धाकटें गार्डन आसा, बाग आसा. तांकां आख्खें वातावरण, दे हॅव द होल एनवायरनमेंट. आमचें आर्टिफिशियल वारें, फॅनाचें वारें, तांकां शितोळ वारें आसा. थँक यू डॅड फॉर शोईंग मी हाव पुअर वी रियली आर. बापायन ताका वेळ्ळो दुबळीकाय पळोवंक. तो म्हणटा, डॅडी आमी दुबळे, ती गिरेस्त. भाग्यवंत पावलू आनी एक फावटी जेजू क्रिस्ताची म्हज्या सोम्याची वळख इतल्या उंच मोलाची की ताचे पासत सगळें हांवें सोडून दिलें. सोगोट शेण वो कचरो म्हूण हांव दवरतां. एवरीथींग इज रेफ्यूज, एवरीथींग इज नथींग इन फ्रंट ऑफ द लव ऑफ गॉड. बोगाच्या भावानो, वो थेवो म्हणगे जेजू क्रिस्त तुमकां मेळ्ळा. तुमी ताका भेटल्यात, ताच्या मोगान तुमी पडल्यात. उतरां व्हरतो थेवो तो, ताका केदींच सोडिनाकात. आनी तो तुमकां आपल्या कुरपेच्या गिरेस्कायेन बोत्तलो. Even if we have denied many things, sacrificed many things, we are still rich because we have Jesus. हें आमचें मागणें, हो आमचो आवंडो तुमकां सगल्यांक आनी खास करून ह्या सो भावांक हो जावन आसा आमचो आवंडो आनी मागणें. आतां उमेदवार स्वाकुशेन आनी देवाच्या कृपेच्या आदारान हें जिवीत विणसून काडटात म्हणलें समजून घेवच्याक सवाला मुखांत्र प्रांतीय वडील तांची तपासणी करतले. उमेदवारींनी उबे रावचें.
Dear brothers, in baptism you have already died to sin and been consecrated to God's service. Are you now resolved to unite yourselves more closely to God by the bond of perpetual profession? Are you resolved, with the help of God, to undertake that life of perfect chastity, obedience, and poverty chosen for themselves by Christ our Lord and his Virgin Mother, and to persevere in it forever? Are you resolved to strive steadfastly for perfection in the love of God and of your neighbor by living the gospel with all your heart and keeping the rule of the friars of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel? Are you resolved, with the grace of the Holy Spirit and the help of the Virgin Mary, patroness of the order, through constant prayer and apostolic service, to spend your whole life in the generous service of God's people? May God, who has begun the good work in you, bring it to fulfillment before the day of Christ Jesus. Amen. अंकुरमायेच्या ह्या वोटदींत बागेवोन तेरेजाच्या कुटुंबांत एक जावन जियोंक आपली खुशी पवित्र सभे मुखार उसान सांगलेल्या भावांक आमच्या मागण्याची गरज आसा. प्रांतीय वडील पयले विशेष मागण्याक उलो दिता तेन्ना आमी उबे रावचे. मागण्या उपरांत सांता भक्तांची लदीन गायतल्या. लदीन गायतना भाव आपल्या अतिरपणाचो गुर्त जावन धरणीर सरपडटले. ह्या वेळार आमी दिंबयेर पडून ह्या भावांचेर सांता भक्ता लागीं विशेष विनंती करची. आतां सर्वांनी उबे रावचे. Dear friends in Christ, let us pray to God the Almighty Father through the intercession of the Blessed Virgin Mary for these servants of His whom He has called to follow Christ in our Theresian family. In His love, may He bless them with His grace and strengthen them in their holy purpose. सर्वांनी दिंबी घालची. Prophet
चाइलासा Amapasot vinatika Bhagavad Agnes Amapasot vinatika Bhagavad Perpetuani Felicita Amapasot vinatika Bhagavad Gregory Amapasot vinatika Bhagavad Agustin Amapasot vinatika Bhagavad Basil Amapasot vinatika Bhagavad Bernard Amapasot vinatika Bhagavad Francis Anidomi Amapasot vinatika Bhagavad Francis Avera Amapasot vinatika Bhagavad Swameri Viyani Amapasot vinatika Bhagavad Sionacha Katrina Amapasot vinatika Bhagavad Bappa Kursa Sozuva Amapasot vinatika Bhagavad Davinacha Teresa Amapasot vinatika Bhagavad Liziacha Teresa Amapasot vinatika Bhagavad Jerusalem Amapasot vinatika Bhagavad Kursacha Benedicta Amapasot vinatika Bhagavad Anisacha Teresa Amapasot vinatika Bhagavad Rafael Kalnoski Amapasot vinatika Bhagavad Magdalene Fazi Amapasot vinatika Bhagavad Margreta Amapasot vinatika Bhagavad Titvecha Elizabeth Amapasot vinatika Somes Devacha Bhagavantano Anibhuktano Amapasot vinatika Somes Devacha Bhagavantano Anibhuktano Amapasot vinatika Prasan Nivaram Kaisoya Sempat Kantli Nivaram Kaisoya Sasnacha Menatli Nivaram Tuja Munshavatracha Gota Urvi Nivaram Kaisoya Tuja Monani Punarjivan Punavurvi Nivaram Kaisoya Pavitratmecha Denya Urvi Nivaram Kaisoya Ami Patki
पापसाहेबांनी सुमेस वर्गांच्या मोनियारां तांच्या बेसान सांबाळू सर लोकां बरोवशान आनी शांतीन लागीं हाडू आमकां तुजे सेवेन घडकर आनी सांबाळू ह्या विसलेल्यांक आशिर्वाद दिवू ह्या विसलेल्यांक आशिर्वाद दी आनी पवित करू ह्या विसलेल्यांक आशिर्वाद दी पवित कर अभिषेक करू जेजू जिव्या देवाच्या पुता Krista aikamka Krista daye aikamka of your people. Prepare the hearts of your servants for consecration to your service. By the grace of the Holy Spirit, purify them from all sin and set them on fire with your love. We ask this through Christ our Lord. Amen. आबले ही आसा घडी भोव महत्वाची. कार्मेलीत वोट दिन सबार वर्सांची येले उपरांत कार्मेलीत कुटुंबाचो सांगात बगल्या उपरांत आतां संपूर्ण तरान ह्या कुटुंबाक आपणाकच समर्पण दिवची घडी ही. आतां हे आमचे भाव एक एकलेस आपल्यो आंगवण्यो करतले. ह्या वेळार मौनपणी तांचे पासून आमची काळजां सर्वेस्परातय उबारुया आनी मागया. I, Brother Pranay Pereira of St. Faustina Kowalska, desiring to live faithfully with the Virgin Mary, a life of allegiance to Jesus Christ, with my brothers as witnesses, and in your presence, Brother, Very Reverend Father Sylvester D'Souza, Provincial Superior of the Karnataka Goa Province, vow to Almighty God for life, chastity, poverty, and obedience according to the rule and constitutions of the Order of Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. With my whole heart, I give myself to this family founded by Saint Teresa, that by the grace of the Holy Spirit and the help of the Mother of God, by constant prayer and apostolic activity in the service of our Mother, the Church, I may attain to perfect charity and give eternal glory to the Most Holy Trinity.
I, Brother Olvin D'Souza of St. John Mary Vianney, desiring to live faithfully with the Virgin Mary, a life of allegiance to Jesus Christ, with my brothers as witnesses, and in your presence, Brother, Very Reverend Father Sylvester D'Souza, Provincial Superior of the Karnataka Goa Province, vow to Almighty God for life, chastity, poverty, and obedience, according to the rule and constitution of the Order of Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. With my whole heart, I give myself to this family, founded by Saint Teresa, that by the grace of the Holy Spirit and the help of the Mother of God, by constant prayer and apostolic activity in the service of our Mother, the Church, I may attain to perfect charity and give eternal glory to the Most Holy Trinity. I, Brother Alston Montero of the Divine Mercy, desiring to live faithfully with the Virgin Mary, a life of allegiance to Jesus Christ, with my brothers as witnesses, and in your presence, Brother, Very Reverend Father Sylvester D'Souza, Provincial Superior of the Karnataka Goa Province, vow to Almighty God for life, chastity, poverty, and obedience, according to the rule and constitutions of the Order of Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. With my whole heart, I give myself to this family, founded by Saint Teresa, that by the grace of the Holy Spirit and the help of the Mother of God, by constant prayer and apostolic activity in the service of our Mother, the Church, I may attain to perfect charity and give eternal glory to the Most Holy Trinity. I, Brother St. George M.R. of the Emmanuel, desiring to live faithfully with the Virgin Mary, a life of allegiance to Jesus Christ, with my brothers as witnesses, and in your presence, Brother, Very Reverend Father Sylvester D'Souza, Provincial Superior of Karnataka Goa Province, vow to Almighty God for life, chastity, poverty, and obedience, according to the rule and constitutions of the Order of Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. With my whole heart, I give myself to this family, founded by Saint Teresa, that by the grace of the Holy Spirit and the help of the Mother of God, by constant prayer and apostolic activity in the service of our Mother, the Church, I may attain to perfect charity and give eternal glory to the Most Holy Trinity. I, Brother Lloyd Jackson Crasta of the Blessed Virgin Mary, desiring to live faithfully with the Virgin Mary, a life of allegiance to Jesus Christ, with my brothers as witnesses, and in your presence, Brother, Very Reverend Father Sylvester D'Souza, Provincial Superior of the Karnataka Goa Province, vow to Almighty God for life, chastity, poverty, and obedience, according to the rule and constitutions of the Order of Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. With my whole heart, I give myself to this family, founded by Saint Teresa, that by the grace of the Holy Spirit and the help of the Mother of God, by constant prayer and apostolic activity in the service of our Mother, the Church, I may attain to perfect charity and give eternal glory to the Most Holy Trinity.
I, Brother Hilary Bortol Rodriguez of the Holy Spirit, desiring to live faithfully with the Virgin Mary, a life of allegiance to Jesus Christ, with my brothers as witnesses, and in your presence, Brother Very Reverend Father Sylvester D'Souza, Provincial Superior of the Karnataka Goa Province, vow to Almighty God for life, chastity, poverty, and obedience, according to the rule and constitutions of the Order of Discalced Brothers of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel. With my whole heart, I give myself to this family founded by Saint Teresa, that by the grace of the Holy Spirit and the help of the Mother of God, by constant prayer and apostolic activity in the service of our Mother, the Church, I may attain to perfect charity and give eternal glory to the Most Holy Trinity. ह्या आमच्या भावांनी तांच्या शाश्वत आंगवण्या वरवीं तांकांच देवाक मोगाची बली जावन समर्पिला. कार्मेलीत कुटुंबा मुखांत्र सर्वेस्परातय एकवटूंक आशेवच्या ह्या भावांचेर आतां विशेष प्रार्थन आसतलें. भावांनी दिमी घालची. आमी उबी रावून मौनपणी आशिर्वादाच्या ह्या मागण्यान वांटो घेवचो. Father in heaven, source of all holiness, creator of the human race, your love for us was so great that you gave us a share in your own divine life. Neither the sin of Adam nor even the sins of the whole world could alter your loving purpose. In the dawn of history, you gave us Abel as an example of holiness. Later, from your beloved Hebrew people, you raised up men and women graced with every virtue. Foremost among them all stands Mary, the ever-virgin daughter of Zion. From a pure womb was born Jesus Christ, your eternal Word, the Savior of the world. You sent him, Father, as our pattern of holiness. He became poor to make us rich, a slave to set us free. With love no words can tell, he redeemed the world by his paschal mystery and won from you the gifts of the Spirit to sanctify his church. The voice of the Spirit has drawn countless numbers of your children to follow in the footsteps of your Son. They leave all things to be one with you in the bonds of love and give themselves wholly to your service and the service of all your people. Look with favor then on these who have heard your call. Send them the spirit of holiness. Help them to fulfill in faith what you have enabled them to promise in joy. Keep always before their eyes Christ, the divine teacher. Give them perfect chastity, ungrudging poverty, and wholehearted obedience. May they glorify you by their humility, serve you with docility, and be one with you in fervent love. May they build up the church by the holiness of their lives, advance the salvation of the world, and stand as a sign of the blessings that are to come. Lord, protect and guide these servants of yours. At the judgment seat of your Son, be yourself their great reward. Give them the joy of vows fulfilled, made perfect in your love. May they rejoice in the communion of your saints and praise you forever in their company. We ask this through Christ our Lord. Amen. आमी समेस्तांनी बसचे. आता आमचे वडील बाप हे सौजन भाव आपणा बराबर कार्मेल वड्डेन सामसारके आनी सव रितीन सव संगतींनी भागीदार म्हूण वळखून उक्त्यान पासारतात. त्या उपरांत शांतीची वेंग मारून कार्मेल कुटुंबाक स्वागत मागतात. तांचे संगी सव फ्रादी उपरांत शांती पाठयतले. Amen. 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 Amen
Dear brothers, we confirm that you are now one with us as members of this family of discalced friars of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel, sharing all things in common with us now and in the future. Be faithful to the ministry the Church entrusts to you to be carried out in its name.
आनी मुखले मिसाचें बलिदान सदांचे बरी मुखारून वता. ह्या भावांक तांच्या कुटुंबान कुशेन कार्मेल कुटुंबाक ओपून दिला. तांच्या सॅक्रिफिसाचो संकेत जावन आतां ती काणिको भेटयतली.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे मेळ्ळें, आमच्या पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्वर मानून घे. प्रितीच्या बापा, ह्या देण्यांनी खुणायलोलें तुज्या पुताचें आंगवणाचें समर्पण मोयपासान मानून घे. आनी तांणी वेंगयला तो मोटवाशी जिविताचो भेस जेजूच्या सोपून मोगाच्या समर्पणाक तांकां खेरीतपणी एकवटायता. हो एकवट दिसान दीस वाडत वेचाक दिसपटी ह्या बलिदानांत वांटो घेवन तांचीं काळजां तुज्या आनी भावां भयणीच्या मोगान लासो वचूं दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारला. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोतवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निश्कळोंक आंकवार मारयेचो पूत जावन तो आयलो. नितोळ निर्मळ काळजांचो सूख संतोश ताणें परगटलो आनी सोपूर्ण निर्मळपणाचो आपुणूच नमुणो जालो. सदां तुजी खुशी पाळून तो जियेलो आनी मोरो पर्यान जावन विदेय कालतो खुर्सार आमचे खातीर ताणें प्राण सोडलो. असो आपणाच्याच जिवाचो सोपूर्ण ओम तुका भेटोवन दिलो. जी मोगान पाटलाव करून आपलो संवसारान त्याग करतात सोर वस्तूंचो तांकां तुजी खेरीत चाकरी करचो वर्तो मान ताणें फावो केलो. आनी स्वर्गार थेवो बासायलो कदींच सोरोना तसलो. देखून दुतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगली तुजी रचना तुका वाकाणटा. कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सोक्तेन सोर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती थावन अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक खाशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समोरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good for go to ya. बापा, आमचे सोडवणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कोश्टा मरणाचो, ताच्या आनंदभरी पुनर्जीवनपणाचो आनी स्वर्गात चोडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयोवन आसांव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बोलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागत जोडल्या, तीच बोली आतां तुजी पवित्र सोबा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयिल्लें सस्नीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आमकां मरयेच्या सांजुजे तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी भाग्यवंत वैभवी रक्तसाक्ष्यांच्या आनी समेस्त भक्त संगता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विणवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पीटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गवळे आनी मुनियऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान तीर कर. बापा, ह्या आमच्या भावांनी आईच्या दिसा मोठवशी बेसाच्या आंगोवण्याचे शाश्वत गांठीन जेजूक एकवटलेले आसूंक आपलें जिवीत समर्पण दिलां. जेजून आमकां जोडून घेतिल्ल्या नव्या जिविताक आनी सासणाच्या सुखाक तुजे पवित्र सभेंत तांणी उमेदीन साक्षी दिवचे खातीर तांच्या समर्पणांत तूं तांकां तीर करून सांबाळ. तुज्या हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टागतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक माई पासान तुज्या राज्यांत घे. ते आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जाताल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसता.
क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. ह्या जेजू वरवीं ह्या जेजू सांगाता ह्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. मोगान आनी विस्वासान आमच्या सोर्गींच्या बापाक उलो मारून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन एक कुटुंब कशें बरोबर म्हणुया. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान स्वस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्बदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती.
शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्यान तुमचे भितर आमचे म्हाका फोवना तुमच्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाच्या न्हू कार्मेल मायेच्या वड्डींत ह्या आमच्या 6 जाणां भावांनी आपल्यो शाश्वत आंगवण्यो करून आपणाकच तांणी सगळोच जेजूक समर्पून दिला. जशें गुलाब दिल्लो हात आपलो पोरमोळ बिलकुल होगडायना तशें आपणाकच देवाक समर्पिल्ल्याचो संतोश लिपोवन दवरूंक सादिना. आपणाक मेळिल्ल्या ह्या वळत्या आपोवण्याक अर्गां दिवंक ते अत्रेकतात.
उसारा वरतो हो संतोष व्यक्त करूंक ते आशेतात. आतां तांच्याच लिखनेतान उदेल्लें नवेंच गीत ते गायतले. देवा आनी म्हजो मोदलो मोगाबान कशें ताच्या सांगातपणान वाडोवंक कुमो करता म्हणलें चिंतप ह्या गितांत आटापता. आमी मौनपणी आयकुया आनी कितें आमकां ह्या गिता द्वारे काळजाक लक्ती जावच्यो संगती स्विकार करया. तुझो मोग करूं देवा म्हजो मोग तुका थारयता. म्हज्या काळजांतली रास्त जेजू नाजूक आसो दिव म्हजे दय प्रसन्न जा. कशें हांव तुजो मोग करूं देवा मुझे दई प्रशंसा. कृपा तुझी दैराक सता निष्कळावून म्हाका तूं करपिता. तुझ्या अज्ञान रावता कितें साशेन आसता कुसाची वाट पळयता. कशें हांव तुजो मोग करूं देवा म्हजो मोग तुका थारयता. म्हज्या काळजाक रास्त जेजू नाजूक आसो दिव मुझे दय प्रसन्न जा. मग्न ध्यानान तुजो सांग जोडता. आदागेन तुजी कुशीक जाणा जाता. मोगाची घेण काळजान भेटयता. समाधान स्वादीक संतोष सर्वांक वाडटा. कशें हांव तुजो मोग करूं देवा म्हजो मोग तुका थारयता. म्हज्या काळजाक रास्त जेजू नाजूक आसो दिव मुझे दय प्रसन्न जा. मोरयेच्या अंतां म्हजी जिणी सरता. अंका एकांताळ्यान तुका सोदता. भिंगून तुका मोगाची बली जाता. फावो केल्या आपोवण्या उपकार वावरता. कशें हांव तुजो मोग करूं देवा म्हजो मोग तुका थारयता. म्हज्या काळजाक रास्त जेजू नाजूक आसो दिव मुझे दय प्रसन्न जा. कशें हांव तुजो मोग करूं देवा
Moje dei presenza. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आयच्या सोमरोम बापाचो तुका दिन वासून जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण बोगटीन घेतल्या उपरांत हे मागणें आमी विस्वासान कोत्ता. मोठवाशी बेशाच्यो आंगवण्यो करून आपलें जिवीत तुका समोर पिलां त्या आमच्या भावांची काळजां पवित्र आत्म्याच्या उज्यान जोळटी दवर आनी आयज केल्ल्या समर्पणाक मरोपर्यंत तांकां विस्वाशी सांबाळून सर्गी सासणीक सुखान जेजूक एकवटोंक आनी ताका रूप रूप बगोवंक तांकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. दया करून बसात. दिनवासण्याची 2 उतरां मिसा उपरांत उल्हासाचे ल्हानशे कार्यक्रम आसतले त्या देखून मोठव्यान हांव 2 उतरां दिनवासण्याची मोग दितलो. पयल्यान पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा मानादीक बाब सिल्वेस्टर डिसोजा आमच्या प्रोविशनाक आयचे संभ्रम एक मीस भेटोवन अर्थ बरी शर्माव दिवन आमच्या खातीर ताणें मागलां. तांचे बराबर हजर आसात तांचे सलाहदार तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. त्या बराबर आमच्या सिटी वार्डाचे डीन फादर जेम्स डिसोजा ह्या संभ्रमाक आमचे संगत आसात तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सालतरीर 2 नवे याजक पळयतात तुमी. नवे याजक म्हणजे सैरे याजक फादर एंटनी रोड्रिगस, ब्रदर हिलारी सोबाप्पो, तशेंच फादर विन्सेंट क्रास्टा, फादर ब्रदर लॉयस बाप्पो तांकांय आमी विशेश रितीन देव बरें करूं म्हणटा. वावंट घेवन एकलो दिल्ली तावन आनी एकलो कारवार हांगासर आयल्यात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. हांव दिनवास पाठयतां हजर आसल्या सर आमच्या याजकांक धर्मीक भाव भयणींक तुमच्या हजरपणा मुखांत आनी मागण्या मुखांत आमची काळजां मनां तुमी दादोशी केल्यांत तुमकां देव बरें करूं. विशेश रितीन देव बरें करूं म्हणटा ह्या आमच्या 6 जाणां भावांच्या आवय बापाय आनी कुटुंबदारां बसत व्हरतो त्याग करून तुमच्या भुरग्यांक तुमी उदार मनान कार्मेल वोडतांत समर्पिलां. तुमच्या ह्या त्यागाक देव तुमकां 100 वांट्यांनी आशिर्वाद घालूं म्हणून आमचे मागणी. उल्हासाने अभिमंदन पाठयता ह्या आमच्या 6 जाणां भावांक तांच्या जिवितांत आज तांणी व्हरतें मेट काडलां. देव तांकां तांणी केल्ल्यो बसावण्यो पाळूंक जायची कृपा आनी मजत फावो जावं म्हणून आमचे मागणी. देव बरें करूं म्हणटा कार्मेल गायन मंडळीक जोगतींक गितां गावन आयची देवस्तुतीक तांणी बरो अर्थ दिला तांकां आमी आभारी जावन आसा. आयचें कार्य बऱ्या तरान जायत्यांनी वावर केला. OCDS संदे, बाळक जेजू कुटुंब, इन्फंट जीजस ऑटो ड्रायव्हर्स असोसिएशन, तशेंच आल्तार फुलांनी सोबयल्या ग्लॅनी डेकोरेटर्स, कदेला दक्षिणांत लोबोय रेंजर्स, तशेंच सावंड आमकां दिला क्रिस्टी आनी हेर सुद्दां सबारांनी आमकां कुंभ केल्या. तुमकां सुमेस्तांक आनी हांगा जमलेल्या जण एकल्याक एका सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वाद मागता. मोगाच्यानो थोड्यो खळ्योवण्यो निमाणो संभ्रमीक आशिर्वाद जाल्लोस सर याजकांनी शाश्वीत आंगवण्यो केल्ल्या भावा संगी
आल्तारी मुखार एका तस्विरे खातीर सांगाता मेळचे. उपरांत आंगवण्यो केल्ले हरेक भाव आपल्या आवय बापूय आनी भाऊ भयणी संगी एक एक तस्वीर काडटले. इगर्जे भितर चड तस्विऱ्यो काडूंक अवकाश ना देखून सोमेस्तांचो सहकार मागता. निमाणें गीत जाल्लेंच म्हज्या दाव्याक बाळूक जेजूच्या स्टॉला मुखार तण पिवन आनी स्नॅक्स मांडून दवरलां. तुमी समेस्तांनी ते सेवूंक विनंती करता. सेवन जाल्लेंच भावांक उल्हासूंचे मोठवे कार्य थंयच आसतलें. वैयक्तीक जावन भावांक उल्हासूंक आनी सांगाता तस्विरो काडूंक मौन आसल्ल्यांक उल्हासूंचे कार्य जाल्या उपरांत अवकाश आसतलो. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. देवाचो आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. आमच्या मनांत बरें निचेव घालता तो सर्वेस्पोर तुमकां तुमच्या निचेवान थीर करून दवरूं आनी आयज केल्ली बासावणी विस्वाशीपणान सांबाळूंक तुमकां बळ दिवं. तुमी विचून काडला त्या त्यागी जिविताच्या बेसांत संतोशान जिवंक आनी संतोश बरीत काळजान तुमच्या भावा भयणीची जबाबदारेन जतनाय घेवंक जेजूचो आनी आमचो बाप तुमकां फावो करूं. पवित्र आत्मो तुमच्या काळजांनी देवाचो मोग घालूं. तुमकां सोमयाच्या नांवान एकवटलोलें एक कुटुंब करूं आनी हें कुटुंब मनशा मुखार जेजूच्या मोगाचो रूपकार जावं. आनी सोर पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर ह्या समारंभांत वांटो घेतिल्ल्या समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. Oscar